नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक साष्टीक एक जो प्रश्न परत उपरासून आयला तो म्हणजे बोरये जावपी नवो पूल आनी थंयचे शेतकार ह्या पुलाक विरोध करतात. कारण ते म्हणटात की हो जर पूल जालो जाल्यार तांची शेतां थंय काबार जातली. दुसरेच तांकां शेतकाराक आनीक शेतकाराक न्ही सगळे गांवच्या लोकांक एक भंय आसा की हो जो पूल बांदतात तो येदो व्हडलो पूल जाय कित्याक, आनी तांकां भंय आसा की तो ताजे वेल्यान हो रस्तो आसा तो फकत कोळशाचे येरादार करपा खातीर वापरतले, ताका लागून येदे व्हडले पूल बांदतात. आनी हे हाजेर आज परत लोकांनी विरोध केल्ल्यान जे थंय पुलाचें डिमार्केशन करपाक आयिल्ले ते अधिकाऱ्याक परत वचचें पडलें. आनीक अशें पळोवपाक दिसता की जर हेच आपले सरकार आपलो अट्टहास घेवन रावल्यार परत एकदां जशें कोळशाक लागून दक्षिण गोंयाक बाकीचे कडेन आंदोलन जाल्लें तशेंच आतां बोरये जावपाक शकता अशे तरेची एक परिस्थिती आसा. आनी ह्या सगळे परिस्थितीचेर आमी आज चर्चा करपाक आमचे भितर आसात अभिजीत बाब प्रभुदेसाय. अभिजीत येवकार तुका. अभिजीत प्रभुदेसाय, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की रेनबो वॉरियर्स ही जी आमचे पर्यावरणाचे प्रश्न घेवन जोडपी जी संघटना आसा ताचे जनरल सेक्रेटरी, आनी गोंयांक कोळसो नाका म्हणून एक जे उग्र आंदोलन केल्लें आनी ताजेर संस्था केल्ली ताजे को कन्वेनर. आनीक म्हाका दिसता अभिजीत हाका लागून तुजे 1-2-3 केसी जाल्या आसतल्यो पळय. म्हाका सांग की बोरये पुलाक लोकांचो विरोध कित्याक? नवो जो प्रस्तावित बोरये पूल आसा ताका विरोध कित्याक? ह्या पुलाक खरें म्हणल्यार लोकांचो विरोध जायते भशेन आसा, जायती रिजन्स आसात. पयली गोश्ट आमच्यांनी म्हणपा जाता की लोकांक मातशें सुद्दां कन्सल्ट करूंक ना आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. सो हो एक पयलो कारण जाता की पंचायतीन सुद्दां PWD नॅशनल हायवे जी तांचे वर्क डिविजन 15 आसा तांकां बरयल्यार सुद्दां तांणी रिस्पॉन्स दिवंक ना. इन्फॉर्मेशन दिनासतना सगळी डिसिजन्स सरकार घेता लोकांक कळयनासतना. आनी जेन्ना सरकार जमनीर येता तेन्ना ताजे मुखार जी परिस्थिती आसा ती सरकाराक खबरूच ना अशें आतां सिच्युएशन आसा. आनी ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टा भितर चडशी जमीन खाजनाची आसा आनी लोटले आनी बोरये दोनी सायडी खाजनां आसात. आनी लोटले एक्चुली टोटली 7 टेनंट्स एसोसिएशन आसात. 4000 शेतकरी हाजेर डिपेंडंट आसात. हे बारीक सारीक न्हू, हे एक्चुली गोंयचे म्हाका दिसता सगळ्यां बेस्ट मेनटेन्ड आनी बेस्ट कल्टिवेटेड खजान म्हणपा जाता ही लोटलेची खाजनां आसात. सो हाका हात लावपूच म्हणल्यार म्हज्या हिशोबान अलावड ना. पूण हें हांवूच म्हणना. CRZ कायदो स्पश्ट सांगता की खाजना भितर कसलेंय डेव्हलपमेंट करूंक जायना. तुमची CRZ1 एरियाज आसात, सँड ड्यून आसूं नाल्यार मॅनग्रोव्ज आसूं, थंय सुद्दां परमिसिबल एक्टिविटीज आसात कायद्यान, पूण खाजना भितर ना. सो हो प्रोजेक्ट म्हज्या हिशोबान स्टार्टिंगच्यान इलिगल आसा. आनी PWDन आयज पर्यंत मानून घेवना की ती खाजना. अभिजीत ताच्या टॅक्निकल पॉयंटा कडेन आमी थोड्या वेळान येवया, पण म्हाका एक सांग आज नेमकें कितें जालें? इतले लोक उचांबळीत जावपाचे कारण आनीक इतले लोक येवन थंय विरोध करपाचे कारण? सो लँड एक्विजिशन प्रोसिजर्स चालू जाले. आज डिमार्केशनाक आयज सर्वे एंड डिमार्केशना खातीर हे आयले PWD आपले बरोबर पुलीस प्रोटेक्शन घेवन. कितले आशिल्ले? सो पुलीस 50-100 जरी पुलीस आशिल्ले म्हणजे दे वर इन फूल स्ट्रेंथ. आनी तितलेच लोकय आशिल्ले. लोकांक कळ्ळें ते बरोबर लोक एकट्यान जाले, आमकांय कळयलें. सो आमी थंय पावले. सो शेतकारांनी तांकां पयलीं प्रश्न केलो की तुमची आतां तुमी सर्वे डिमार्केशना आयल्या, पुलीस घेवन आयल्या, ऑर्डर दाखय. तांचे कडेन ऑर्डर ना. ऑर्डर नासतना हे सर्वे डिमार्केशन करपाक आयले. सो ऑर्डर ना तरी आसतना मागीर जे हाजे लँड एक्विजिशनाची ऑब्जेक्शनां हियरींग आसात ताजी एक ऑर्डर तो दाखोवन सांगपाक लागलो की बाबा ही ऑर्डर. लोकांनी म्हणलें ही ती ऑर्डर न्ही, आमकां सर्वे डिमार्केशनाची ऑर्डर दाखय, नाल्यार तुमी पुलिसांक कशें आपयले. सो तांचे कडेन आन्सर नाशिल्लो. पूण हाजे मुखार लोकांनी तांकां दाखयलें की सगळीं खाजनां आतां रोयल्यांत आनी तातूंत आतां रोपी वयर सरतात. खाजना भितर तुमी जाणा सगळो चिकोल. आतां हे सर्वेयराची टीम 5-10 जाण ते खाजनांतल्यान चलून वतले आनी ती सगळी जी रोयिल्ले आसा ते सगळे पाड घालतले. सो शेतकारांनी म्हणलें ह्या टायमार तुमच्यांनी आमी सुद्दां शेतान देंवनात. आतां 25 दिसान आमी शेतान देंवतले, आतां थंय पांय दवरूंक मेळना.
सो हेंय सांगलें. तिसरें म्हणटा तें लोकांनी तांकां विचारलें की तुमी खंयचे कायद्या अंडर सर्वे डिमार्केशन करपाचें. सो तांणी सोदून म्हणलें आतां सेक्शन 3B. सो लोकांनी म्हणलें की सेक्शन 3C ऑलरेडी जाला, 3Bचेर टायम जालो, आतां 3Dचो टायम आयला. म्हणल्यार तुमकां आतां सगळी क्लियरन्सीस घेवपाक जाय. तुमकां आतां सर्वे डिमार्केशन करपाचे पावर्स ना कायद्यान. सो तांकां ते हाजेरी तांकां उत्तर दिवपाक मेळना. आनी हे सगळे कायद्याचे प्रश्न आयकून आनी लोकांचे प्रश्न आयकून ते फाटीं सरले. तुमी ह्याच प्रश्नाचेर तुमी सद्याक जे लोकल ताणें आसा ताणें एनजीटीक नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलाक एक केस घाल्ली आसा. नेमके तातूंत भितर तुमचे ऑब्जेक्शन्स किंवा हे कितें आसा, मागणी कितें आसात? सो एनजीटी मुखार लोकांनी जे हे एप्लिकेशन घालां तातूंत पयली गजाल म्हणल्यार हो जो सबन प्रोसेस आसा डिझायन सिलेक्शन, हे जे तांचे स्वताचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स नाल्यार नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीची जो गायडलायन्स आसा ते प्रमाणे तांणी एनवायरमेंटल स्टडी करूंक जाय आशिल्ली. पूण हे सगळें तांणी एनवायरमेंटल स्टडी करनासतना केला. वयल्यान म्हणटात की हांगा रान ना, हांगा एनवायरमेंट क्लियरन्सची गरज ना, आनी CRZ खाजना कांयच ना. फक्त एक 5000 स्क्वेअर मिटरची एक जी न्हंयेक तेकून मॅनग्रोव्जान भरिल्ली एरिया आसा तीच आमी CRZ मानतात आनी बाकीचे CRZ कांयच ना. पूण खरें म्हणल्यार 1.5 लाखा वयर स्क्वेअर मिटर डायरेक्टली CRZची जमीन, खाजनाची जमीन हे एक्विजिशना भितर येता. सो आयज पर्यंत PWD खबर ना की आपूण खाजना भितर ब्रीज बांदूंक शकता. सो आमी एनजीटी मुखार हे जे शेतकारान जे पेटिशन घातलां तातूंत हो एक प्रश्न मांडला की जे डिझायन आशिल्ले ते एनवायरमेंट पळयनासतना केला ते सारकें करूंक जाय. ते सो सबन प्रोसेस परत करूंक जाय. आनी ताजे बरोबर हेंय मांडलां की हांकां फॉरेस्ट क्लियरन्साची गरज आसा कित्याक कवळे बोरी एरिया फॉरेस्ट लागता. ओके. दुसरें म्हणटा ते CRZ क्लियरन्साक हें सगळें पळोवपा जाय. आनी बेजीक प्रश्न आसा की खाजनात डेव्हलपमेंट करूंक मेळटा काय ना, आमच्या हिशोबान मेळना, लोकांच्या हिशोबान मेळना. आनी तिसरें म्हणटा ते ह्या प्रोजेक्टाक एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता. एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणल्यार टर्म्स ऑफ रेफरन्स घेवप, फूल स्टडी करप, पब्लीक हियरींग करप, हें सगळें तांकां करपाक पडटलें. आनी जे हें लागता कित्याक ही जी डेव्हलपमेंट आसा ती 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरा वयर आसा. सो इट कम्स अंडर एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आनी हाजेर सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाचे जजमेंट्स आसा. एक आतां तुवें एनवायरमेंटाचो प्रश्न काडला म्हणून म्हणटा हांव, थंयचो जो लोकल MLA आसा अलेक्स सिकेर, तो ही इज अ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट. सो ही डजंट नो दीस बिईंग अ मिनिस्टर ऑफ दॅट डिपार्टमेंट. आय एम व्हेरी सॉरी टू से की आमचे मिनिस्टराक कांयच आयडिया ना आनी कांयच नॉलेज ना अबावट एनवायरमेंट. हें स्पश्ट जाता. आनी आमी हाजेर तांचे स्वताचे कर्मण्या जे जमनीचेर जे चालू आसा तें पळयलें जाल्यार हें स्पश्ट जाता की तांकां खाजनाची आनी एनवायरमेंटचे मातशें सुद्दां पडून गेलें ना. आनी हो एक व्हडलो प्रश्न. एनवायरमेंट मिनिस्टर शूड बी देर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. हांगा आमकां परते दिसता की कशें एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करचें ही वाटी ते सोदतात. एक म्हाका सांगात, तुमचेर सदां अशें आंदोलनां, फकत हेंच म्हणना बाकीचें आंदोलनां, तेन्ना एक सीएमान तुमचेर एक आरोप केल्लो की तुमकां सगळे जे आहात सो से नो गँग म्हणटा तो, प्रत्येक हाका विरोध करप. अलेक्स सिकेर तेच म्हणटा की पूल म्हणटा जायच, पुलाक विरोध कित्याक, जर कित्याक अडचणी आसल्यार कुशीन काडपाक येता पूण विरोध कित्याक, हाजेर तुका कितें म्हणपाक जाय? पयलीं म्हणल्यार आमी फक्त सत्य आनी शास्त्र, सायन्स आनी ट्रूथ हाचे फाटल्यान आसात. आमकां जाय तुमी रेजांव यूज करात. तुमी ह्या प्रोसिजरान मातशें सुद्दां रेजांव ना, सायन्स ना, कांयच ना. सो आमचो पयली मुद्दो की तुमी सारके रेजावान, लॉजिकान, सायंटिफिकली जे प्रोसेस करतले ताजो एंड रिजल्ट सारको येतलो. सो ते तुमी कांय करनात. सो आमी आनी वी आर इन नो वे अ नो पीपल. आमी म्हणटा की हो गव्हर्मेंट नो टू आवर फ्युचर जनरेशन्स, टू आवर लायफ, टू आवर प्लॅनेट. वी आर येस आमचे कडेन सगळी इकॉनॉमीक, एनवायरमेंटल, सोशल सोल्युशन्स आसात. जेन्ना सरकार स्वता म्हणटा आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, कितें करतात तुमी ताजेर?
जेन्ना एक एक गांव स्वावलंबी आत्मनिर्भर आसतलो जो भशेन आसूंक जाय जो भशेन सोंपेपणीय जावपाक शकता जाल्यार हे हायवे बी कित्याची गरज ना, डिस्ट्रक्शनाची गरज ना. सो वाट्यो सगल्यो आमचे मुखार आसात, पूण हें जें चालू आसा हाजे फाटल्यान थोडे कॉर्पोरेट्साचो प्रॉफीट आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा MPTचे अडानी जिंदालाचे कोळशाचे वेदांतांचे वाडत वचपाचे आसा हे प्लॅन आसा. सागरमाला प्रोग्राम आसा जो CM म्हणटा जावपाक जाय तो CM लोकांक सागरमाला कित्याक सांगना. सागरमाला भितर गोंयचे खातीर 135 मिलियन टन कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन बरयल्लें आसा. तूं सांग मरे CM लोकांक तूं ओगी कितें आसा हें लिपयता कित्याक? 6 न्हंयो तुमी लिपोवन वयल्यो. MPTक सगळे हाजेर अधिकार दिलो, पंचायतीचे सुद्दां सगळे पावर्स गेले. हे तुमी लोकांक मुखार मांडलां मानूच ना. पूण म्हाका एक सांग, तुमकां पूल जाय काय नाका, आनी जर नाका जाल्यार कित्याक लागून नाका? म्हजे पर्सनल हिशोबान ह्या पुलाची गरज ना. कित्याक लागून? कित्याक ह्या पुलाचे डिजायन केल्ले जेन्ना ट्रॅफीक 2016 जुवारी ब्रिज हेवी ट्रॅफिकाक बंद आशिल्लो, ती सबंद ट्रॅफीक अशी जाताली आनी तेन्ना मोरये ट्रॅफीक जॅम जाताले. जुवारी ब्रिज ओपन जातकीर ते आतां जॅम जायना. ओके, सो ऑल्सो जो एक्झिस्टींग ब्रिज आसा ताका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान 20 कोटयाचो एप्रूव केला बजेट ह्या वर्सा, आनी विथ टू रिहॅबिलिटेट विथ 20 years डिझायन लायफ, मिनिमम 20 वर्सां तो ब्रिज परत सारको जातलो. आमी सरकारा म्हणटा तुमी परत ड्रॉइंग बोर्डार वचात, परत डिझायन करात. हे सगळे फॅक्ट्स जे तुमकां खबर नाशिल्ले, जे खाजनां आसात, जो ब्रिज रिपेर जाता, जुवारी सगळी ट्रॅफीक बदलले, न्यू ट्रॅफीक स्टडी करात. ती ट्रॅफीक स्टडीचे कांय हें ना जाल्यार तुमकां कळून येतलें की ह्या ब्रिजाची गरज ना. म्हणजे इशू हय, हो तो ब्रिज करपाक पयलीं सरकारान एक 7 म्हणजे सरकारान पण हें केलें तें डिझायन केलें ताणें 7 पर्याय दाखयले, 7 वेगळे कडेन पर्याय दाखयले. सो तुमी म्हणटात की हो 7वो पर्याय जो आसा आतां तो ज्या जाग्यार जे करतात तो पयलीं आनीकय बरे पर्याय आशिल्ले ते कुशीन उडोवन हो 7वो पर्याय मुद्दम सरकारान सिलेक्ट केला अशें तुमचो आरोप आसा. कित्याक लागून? सो आमी RTI सगळी डॉक्युमेंट काडले आनी हाजे वयल्यान कळून येता की टेक्नोजेम म्हणटा ताका कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो आनी ताका सांगिल्लें 7 ऑल्टरनेटीव सरकारानूच दिल्या. म्हणल्यार हातूंतलो तूं बरो आहा तो चूज कर. तातूंतलो ताणें ऑल्टरनेटीव 1 म्हणटा तो चूज केल्लो आनी दुसरे आनी चूज केल्ले. फर्स्ट रेकमेंडेड वॉज 1. पूण चीफ इंजिनियर ऑफ PWD 2017 माया म्हयन्यान एक लेटर बरयता नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी की MPT कडल्यान सगळ्यात शॉर्टेस्ट रोड आसा तो ऑल्टरनेटीव 7 आनी MPT म्हणटा ती आमची प्रायोरिटी. सो हाका लागून आपूण ऑल्टरनेटीव 7 रेकमेंड करता. म्हणल्यार जे सगळे डिझायन तो कन्सल्टंटांनी अपॉयंट कित्याक केलो तुमी आनी ताणें सांगिल्लें तेजेर तुमी मातशें सुद्दां विचार सुद्दां करनासतना आपल्या जाय तें केलें. हाजे वयल्यान स्पश्ट जाता की हाजे फाटल्यान पब्लीक इंट्रस्ट बी कांयच ना. हें फक्त जे सागरमाला भितर गोंयची नाशाडी करपाचे कोळशाचो प्लॅन आसा ताजो हो एक मेन खांबो जावन आसा. ही हायवे बांदली म्हणटकीर सगळें ओपन जाता. पंचवाडी शिरोडा साकून मडकय पर्यंत सगळ्यो खाजनां कोळशा ट्रान्सपोर्टेशनाक फ्री जातलीं, एवेलेबल जातलीं ही हायवे. आनी ह्या सायडीनी लोटले साकून चांदोर पर्यंत हें सगळें तांकां मेळटलें. कोळशा म्हळ्यार सबंद एक भशेन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा हें करपाचो एक साधन. हांव परत तुका तोच प्रश्न विचारता की अलेक्स सिकेरा परत ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट कित्याक करता? तो म्हणटा कांयच घरां वचनात, कांयच शेताचें लुकसाण जायना, जर जाताय जाल्यार ते ताजेर उपाय काडपाक जाता अशें करून प्रत्येक वेळार ताणें सांगलें की हो जाय, आमकां पूल जाय अशें ह्या हट्टाचेर स्थानीक आमदार कित्याक लागून आसा? हाजे फाटल्यान आनी कितें आसा फाटल्यान? हें स्पश्ट जाता की ताका एनवायरमेंटचे मुद्दे ताका पडून गेले ना. एनवायरमेंट कुशीन कित्याक तो खरें एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो जाल्यार ताणें सरळ म्हणपाचें की बाबा CRZ कायद्यान खाजनात कांय करूंक जायना. सो हो ऑल्टरनेटीव तुमचो आपल्या मान्य ना. प्लस जे आमची आतां प्रेझेंट सिच्युएशन आसा क्लायमेट चेंज हे सगळें आसा हातून हे प्रोजेक्ट CRZ एरियान तुमच्यान करूंक जायना हें ताणें स्पश्ट म्हणूंक जाय. सो ताका कसलेय तरी एक बंधन आसा
तोय एक भशेन ह्या वर्ड हातून एक गुलाम आसा हें स्पश्ट जाता. आनी एकांचे ताचे स्वताचे कर्मण्या बी प्रोजेक्ट आसा तांकां लागून तो हें करतले. तुमी खंयचो प्रोजेक्ट सुचयतात, खंयचो पर्याय सुचयतात? तुमी जो अल्टरनेटीव सांगतात तुमी सांगतात तो खंयचो? खरें म्हणल्यार पळयात, खंयचोय ऑल्टरनेटीव आसूं, खाजना डिस्ट्रॉय करनासतना तांणी काडूंक जाय. ओके, आमी म्हणटात की तुमी डिझायन बोर्डार परत वचा, परत स्टार्टिंगच्यान न्यू ट्रॅफिक स्टडी करा आनी आतांचे जे न्यू ओल्ड ब्रिज रिपेर जाता हे सगळे कन्सिडर करात आनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करनासतना तुमी हें काडात, वाट काडात. तांचे 7 ऑल्टरनेटिव्हा भितर एक टनलचो ऑल्टरनेटीव आशिल्लो जो एक मिनिमम डिस्ट्रॅक्शन करतालो, तातूंत डिस्ट्रॅक्शन मिनिमम जाता, पूण कॉस्टा लागून म्हज्या हिशोबान ते कन्सिडर करनात. पूण आमचे हें स्पश्ट आसा की लोकांची पोटां आसा, खाजनां आसात जे हाजेर आमचे इंडिजिनस ST लोक आनी गरीब लोक सगळो हजारांनी फॅमिलीज जियेतात, तांचे पोट जावन ताका तुमी हात लायनाकात. सो आतां ह्या सगळ्याचेर म्हजो एक तुका निमाणो प्रश्न की तुमचे आयकनासतना जर सरकारान आपलो हे चालूच दवरलो जाल्यार वॉट वील बी युअर नेक्स्ट स्टेप? आमी कोर्ट तर आमच्या मुखार कोर्टाची दारां आसात आनी आमी कोर्टांतल्यान सगळे भशेन आमी जस्टीस न्याय मेळपाक प्रयत्न करतलेच. पूण हातून गरज आसा की गोंयचे सगळे लोकांनी हें समजून घेवपाक जाय की आमचो फुडार आमचेच हातीन आसा. आमी लोकांनी मेळून सरकाराक सांगलें की हें आमकां नाका जाल्यार सरकाराक उपाय ना, ताका मान्य करपाकूच पडटलें. आनी ही आमची लोकशाही जागृत उरतली आनी आमचें गोंय आमी सांबाळटले. सो ह्याच मुद्द्याचेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक मुद्दो खरो की थंयचे जे शेतकार आसात तांची पोटां त्या शेताचेर अवलंबून आसा आनी ते व्हडले अशे श्रीमंत शेतकार असल्याक पडपी असलो लोक न्ही तर. सो हांचे पोट वचनासतना जर खंयचो बरो पर्याय आसा हाजेर जर सरकारान जर विचार केलो जाल्यार हो प्रश्न एमिकेबली सुटपाक शकता. आमी अशें म्हणनात की विकास नाका, म्हणजे विकास नाका, विकासाच्या नांवाचेर पूल नाका, हें करनासतना कमीत कमी लोकांक त्रास जावन जाता आनी चडांत चड फायदो जाता अशे जर पर्याय मुखार येतात जाल्यार ताजेर सरकारान जरूर विचार करपाक जाय. नाजाल्यार सद्याक आतां भोमा आंदोलन पेटलां, बोरये आनीक लोटले पेटपाक वेळ लागचो ना. सो सरकारान ही गजाल लक्षात दवरची आनी लोकांचें हित नदरेक धरून असले प्रोजेक्ट फुडें व्हरतना पावलां उखलची इतलेंच आमी मागतात. आनीक ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. तुका देव बरें करूं. आनीक आमचे जे सगळे पळयतात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.